लोकांक पिशे करून बायपासाचे काम करून गेल्यार कायदो हातात घेतले म्हूण लोकांची शिटकावणी। आमी सुरालकर आज एकठांय जाल्ले हिंगा आनी आमकां PWD मिनिस्टर येता म्हणून आमी सांगलोलें, पूण तो कांय कारणां लागून येवपा पावलो ना। आमगे फार्मर सगळे रागा रावले, कित्याक तेगे शेत सारकी पिळे जातली आनी बुट्टी वयले ते आतां पास करतले वयतले मिनिस्टर, तांकां ते फावटी माहिती म्हणटले तो आहलो पास केल्लो आनी आतां पूण ना तुमी तांकां तुमी लोक कितें वोग रावलेले। हांव सुरालेचो फार्मर, ही सगळीं शेतां आमगेली बुट्टली, हे आमगे स्लीक जर कोना जायत ब्रिजी जाल्यार आमगे गांवूय वयतलो। उदक भरता आमकां खबर आहा कशें करून आख्या वयर म्हणल्यार उदक वयता आनी ह्या रस्त्यान वचूं जाय नाशिल्लें आमच्यान पयलीं तेंपाक, अशें म्हूण आमकां तो रस्तो नाका। हे काम आतां बंद करतात म्हूण PWDनूय सांगिल्लें आनी कॉन्ट्रॅक्टरानूय सांगिल्लें, म्हळ्यार स्लोली ते आमकां फोटोन रातीचे बी माती घालून आयल्या पावल्यात। सो दीस इज टोटल चिटींग आनी आमी आतां सगळे लोक आतां मुखार एजिटेट करपाक दिसता। सो द वे फॉरवर्ड इज ओन्ली एजिटेशन आनी आमचे पंचायताचेंय तरी आयकनात, आमचे MLAचेंय आयकनात जाल्यार वील हॅव टू टेक द लॉ इन द हँड्स। एंड चर्चिल म्हणटा पयलीं साळ न्हय उसपियात, मागीरच वेस्टर्न बायपासाक हात घालपाचो। म्हाका कोणेच व्हडलो सायंटिस्ट म्हूण तेणें जेन्ना सांगचें व्हडलो, समज हाल्या थिंगा इवन स्टील ब्रिजाचेर देखून केलें, उदक खंयच्या रोड जाता तें म्हाका सांगाय तुमी। हांवें सुदीन बाबा सांगलां पयलीं रिवर जी आसा, रिवर सालू, जेन्ना न्हंय ड्रेजींग जेन्ना आनी बांदून घेयना त्या पर्यंत उदक फ्लोटून येता रे, उदक सगळें येलें जाल्यार मागीर लोकांक घरभर गेलें मरे। इवन स्टील ब्रिज पासून बांदिल्ले तेका व्हडलें येना, उदक फ्लोट जावपा जाय न्हू। सो पयलीं सगळ्यांक चिंतपा जाय ती रिवर आखी उसपून बांदून घेवन मागीर करपाची। तूं एग्री आहा लँड फिलिंग हेका? हांव लँड फिलिंगा म्हणजे एग्री ना। PWD मंत्री म्हणटा वेस्टर्न बायपास लोकांच्या बऱ्याक, सद्याक काम करूंक दियात, मार्गाचो प्लान आतां बदलूंक मेळना, फुडें प्रश्न उपरासल्यार मागीर तेन्ना पळोवया। हांव रिजनला कडेन मागता, काँग्रेसी कडेन मागता, काही लिडर अपक्ष आसा हांगा तांचे कडेन मागता, गोवा फॉरवर्डाच्या लिडरा कडेन मागता की तो वेस्टर्न बायपास आसा तो वेस्टर्न बायपास जावपा खातीर हातभार जाय। खंयचोय एस्टिमेट केले नंतर चेंज करपाक आमकां त्रास जाता। आमकां जर कितेंय करपाक जाय जाल्यार आमी मुखार करुया, कारण लोकांक जो प्रॉब्लेम नुवेंच्यान येता आसतना मडगांव जाता तो आमच्यांनी पळोवन वचो। आनी वेस्टर्न बायपास जाले नंतर जे मनीस नुव्या भायर सरतलो तो सारको धर्मापूर ह्या भागात पावतलो। म्हणजे जो मनीस कुंकळयेंत वता, जो मनीस बेतलांत वता, जो वेलींत वता, जो मनीस फातर्प्याक वता, जो मनीस काणकोणा वता किंवा नॅशनल हायवेन मुखार वता, ताका तो 5 मिनटान धर्मापुरा पावतलो नुवेंच्यान, जाका आतां 50 मिनटां लागता। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।